Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 Ergan Jesu, Paglap Jesu, Mahima Jesu, Soti Jesu, Vandan Jesu. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो, या दिसांनी आमी पळयता जैती अनवरां आमचे वंतणी येतेच आसात. पावस पडलो ह्या दिसांनी आनी ह्या पावसाक कितलेशे नश्ट जालो. बेंगलोरांत कितलोसो लोक कश्टार पडला. आज सामांत कितलीशीं घरां वाडून गेल्यांत, कितलेशे संख्ये मोडून पडल्यात. लोक कितलो निराशीत जाला. घरांनी तांकां घरां वाळून गेल्यांत. आनी पावस येवनूच आसा. भाव भयणीनो, कित्याक हें घडटा? देवाचें उतर आज आमकां सांगता जेरेमिया प्रवादी मारीफात, जेन्ना मनीस देवाच्या थाळ्याक कान दिना, जेन्ना मनीस आपल्याच वाटेन चलता, मनीस अहंकार आनी गर्वान भरला, तेन्ना देव असल्यो वाटो दाखोवन मनशाक वाटे काडता. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेरेमिया प्रवादीचें पुस्तक सांगता जुदाचें रुधान करता. ताची शहरां निर्जीव जाल्यांत. लोक विलाप करीत धरणीर पडला. जेरुसलेमांतल्यान हाक बोबू वयर सरता. ग्रेस्त लोक आपल्या साकरांक उदक काडूंक धाडटा. ते तळ्या कडेन येतात. उदक तांकां मेळना. रिते कोळशे घेवन ते पाटी येतात. लजेन आनी निराशेन बरोवन ते आपले माथें दमतात. कित्याक धरण फुटोवन गेल्या. भुंयचेर पावस पडूंक ना देखून शेतकारी अनकरान आकांतान भरल्यात. ते आपले माथें दमतात. शेतान ते मेरू पर्यंत आपल्या पिलाक सांडटा. कित्याक थंय तण ना. रानवट गाडवां घोड रित्या दोंगराचेर उबी रावल्यान आनी कोल्या भशेन तीं करशेतात. सर्वाच्या अभावाक लागून तांचे दोळे मंद जाल्यात. सर्वेस्परा, आमचे अपराध आमचे विरोध साक्ष दिता जाल्यार तुज्या नांवा पासत आमकां फाव. सर्वेस्परा, आमचे अपराध आमचे विरोध साक्ष दिता तरी तुज्या नांवा पासत आमकां फाव. आमचे गुन्यांव जायते आसात. आमी तुजे विरोध पातक केला. बाबा भयणीनो, आज आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया. देवा विरोध अहंकारान भरलेलो संवसार वेतेस आसा. आज कितें चलता आमचे भोंवतणी आमी पळयता. मनीस आपली सुभाट धरता. देवाच्या नांवान दैत्य बडी लढाय करतात, झगडें करतात, अधिकार चलयतात, अस्कत्यांक शोशण करतात. असलें घडता. बळ असल्याचें बळकें, उदक असल्याचें कळकें म्हणले वरी आयची परिस्थिती जाल्या. अधिकार आसतो कितेंय करता. कितेंय केल्यार चलता व्हडणी. पावपाचें कांय चलना ह्या दिसांनी. कोणा लागीं बळ आसा तो कितें ताका जाय तशें करता. नीत वा अनीत देवाच्या दोळ्यांक आमी भाव भयणीनो आज हाडके आमी कुडको बांदला म्हणटात तशें जालां. असल्या परिस्थितींत आसा आमी भाव भयणीनो. संवसारा खातीर मागया नीत, समाधान, शांती संवसारा खातीर मागया. असली अनवरां येता जाल्यार कित्याक मनशा कडचें पातक चड जालां. एका वाटेन
बरो मनीस वायट वाटेक वता आनी देवाक सांडून ताच्याच वाटेन संवसारी संगतीक लाभ जाता आनी एका वाटेन मनीस देवाच्या नांवान आपले खुशी आनी अधिकार चलयता देवाचे वाटूनय आपणाच्या वाटेन जियेता असल्या परिस्थितींत आसच्या संवसारा पासत मागया सोम्याच्या आतांत आज ह्या उंड्या रुपार आमचे मुखार आतां आदर आमच्या सोम्याच्या हातांत हो सगळो संवसार आनी आमचो भारत देश आमचो कर्नाटक राज्य आनी आमचो गांव कश्टांत आसच्या बाबा भयणीक कश्टांक सांपडल्ल्यांक आनी कोण कश्टांक वळख करतात हेरांक तसल्या मनशांक आमी सगळ्यांक सोम्याच्या हातांत उपसून दिवया भाव भयणीनो दिंबेर पडया आनी सोम्याक आमी आराधन करया. ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಇಹ ಪರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ. सोम्या तूं जावन असय रचणार, आमचो पोसणार, तुजे बीन कितें जाता सोम्या ह्या संवसारांत. तुज्या हाताचो तुवें मनशाक रचलोय, तुजो सो जीव सोम्या मनशाक आमकां दिलोय. दिसभर आमचो खाण, आमचें पिवण, आमचो दिसभर तो ग्रास सोम्या आमकां तूं दिवनूच आसाय. तुजेर फातिल्यांक सोम्या तूं कांयच उणें पडोवंक सोडिनाय. हर एक दीस आमकां कितें गरजेचें तूं दिताय सोम्या, आनी आमी दिसभर तृप्ती जोडून आसा सोम्या. जेजू ह्या मध्ये आमी मनीस गर्वाक आनी अहंकाराक सांपडता सोम्या. तूं आमचो रचणार आनी पोसणार म्हणलें आमी मनीस विसरता सोम्या.
आमकां तुवें दिल्ली ती कूड इल्ली भलायकेंत आसतना, आमच्या हाता पांय केले बळ मेळटा आसतना, आमच्या हातान कांय इल्ले पयशे गुंत आसतना, आमकां इल्ली कांय संवसारीक ग्रेस्त काय येता आसतना, आमी कितें समाजींत एका स्थानार पावता आसतना सोम्या मुस्तबोटी आमी तुका विसरता. आयचो संवसार सोम्या तुका विसरता. तुजी गरज ना म्हणले परी सोम्या मनीस चलता. हंगरान भरलो मनीस झुजाक देंवता, मनशांचेर अस्त्रां प्रयोग करता, जीव काडटा, रगात वळयता. आनी एका कुशीन सोम्या तुजें नांव काडन मनीस आज आपलो अधिकार चलयता, आपले वाड धरता, धर्म म्हळ्यार नांवान शोशण करता, अस्कातांचेर बळ प्रयोग करता. सोम्या असल्या संवसारांत आमी आसां आनी तूं हें पळयताय. आनी त्या देखून सोम्या आमी वळखता. आमी मनशां इतल्या अहंकारान उडतना कशें दमास्काच्या वाटेर तुवें सावलाक धरणीक शेवटालो की घोड्याचेर बसून हांगरान भरून अधिकाराच्या आमालान संपडून हांव क्रिस्तांवांक नाश करतलो म्हणून चल्ल्या गेल्ल्या त्या सावलाक सोम्या तुवें धरणीक शेवटिलोय आनी ताचो हंकार पिठो केलोय, हंकार धरणीसोमा केलोय सोम्या. आनी तुवें ताका कालतो करन तुज्या मिसावाक मिसून काडलोय सोम्या. आज सोम्या जेजू मनीस अहंकारान भरला आनी अहंकारान भरल्या मनशाक जेजू तुज्याच हातांत ह्या प्रकृती मारिपात सोम्या तुजो अधिकार तूं दाखोवन आसाय. मनशाच्या हातांत कितेंच ना. आमी मनशांनी कांय करूंक शकना म्हणलें तूं दाखोवन दिताय आमकां. ह्या दिसांनी गोंयची प्रकृतीकन वरां वो पावस वो आवरू आनी कितें घडटा ती समती सोम्या ह्या दिसांनी हर एका रितीन सोम्या मनीस असहायक म्हणल्यार आमकां दाखोवन दिताय. सोम्या जेजू आमी आज कालते दता सगळ्या संवसाराक तुका समर्पित. हांव हंकारांनी न्ही गर्वान भरलेल्या मनशाक तुका समर्पित. हांव तुका तूं तुजी गरज ना म्हणून तुका अलक्षा करतल्या मनशा तुका समर्पित. हांव आमकां आज तुका समर्पित. हांव जेजू आमचें जिवीत आमचें हे संवसारी ओडपण सगळें तुज्या पांय तळ आमी समर्पित. हांव आनी तुका आराधन करता. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜಾರದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಮನುಕುಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮನುಜಾರದ ದಿವ್ಯ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣದಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. Alleluia. 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 Alleluia.
Hallelujah, 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 hallelujah. 모시한 바베니노 हस्कत मुनीसामी देवाचेर पथयेव्या हस्कत मुनीसामी आमकां देवाक समर्पया कित्याक देवाचें उतर आमकां बरवसो आनी आमकां भासोवणी दिलेलो सोमी आमचें बळ इजया प्रवादी सांगतात 30 अध्याय वाक्य 2 वाक्य 1 भिये नाका हांवें तुका सोडिला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां तूं म्हजोच तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुजें सवें आसतलों न्हंयांतल्यान तूं विशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करूंक शकच्यो नात कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सडवणदार प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 भाविनीनो कितल्या अपूर्वाची उतरां आमकां धैर्य दिवची या कष्टामध्ये या अनवरामध्ये या सलवणेमध्ये संसाराच्या जिविताच्या कष्टामध्ये म्हजो देव म्हाका सांगता हांव तुजो देव हांव तुजो सोडवणदार हांव तुका न्हंयेंतल्या उदकांतल्यान गेल्यार बुडोवंक सोडचो ना हांव तुका उज्यांत लासोवंक सोडचो ना हांव तुजो देव तुका राखता हांव तुका खंय गेल्यार सांबाळटा तुका कितेंच आपाय जायना अशें हांव तुजो देव तुका राखता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 स्वामी धैर्यानी उतरां आमी म्हणया भाव भयणीनो एक घडीभर म्हज्या सांगाता म्हणया भिये नाका म्हणया भिये नाका हांवें तुका सोडयला हांवें तुका तुज्या नांवान आपयला तुज्या नांवान तूं म्हजो तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो न्हंयांतल्यान तूं विशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात उज्यांतल्यान तूं सलशी जाल्यार तूं लासोन वेसोनाय उज्याच्यो जिबो तुका भस्म करच्यो ना कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव इस्रायेलाचो पवित्र देव तुजो सोडवणदार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 या देवाक आमी स्तुती करया तुमची जाप अर्ग आनी ओगलाप तुका सुमयान जिसो ती कीर्तन 30 आणि 4 या कीर्तनामध्ये पाहता मी सोम्याची होगलीक सोम्याक होगलाप आणि स्तुती दिव्या सर काळ सर्वेस्पराक अर्गान दितलो ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडान आसतली अर्गानी होगलाप तुका सर्वेस्पर ती म्हजो आत्म उडवीक उसरता खालती आयको आनी संतोष भोगू मुझे सवें सर्वेस्पर महिमा गया तांगाता मेळून ताच्या नांवाची स्तुती करया सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळ्या म्हज्या आकांत तो म्हाका तो निवारता ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोल पर जळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदींच घालची नात हांगा असो एक दळदिरो सर्वेस्पराक तो उलो मारता सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या आकांत तो ताका निवारता सर्वेस्परा भियेतल्यांक
तुजो दूत तसो दूत भेडो घालता आनी तांकां सोडयता साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो ताका शरणां येता ती सुभागी सर्वेस्परच्या भक्तनो ताका भियोन चला ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणेना ग्रेस्त दुबळे जातात आनी बुकेतात पूण सर्वेस्परा सोदतल्यांक कांयच उणेना ये हांव म्हज्या भुरग्यानो म्हजें आयका सर्वेस्परची भिरांत हांव तुमकां शिकयता कोण तो मनीस तो जिवीत आशेता आनी सुखद संतोषाचे दीस अत्रेकता तुजी जी वायट आतां पयस दवर आनी तुजी वांट फट उलयना जावं सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात ताचे कान तांची बोब आयकता भाव भयणीनो आमी सर्वेस्पराची स्तुती केली आतां गितां आरोपार ह्याच सोम्याक आमी नांवाडया आमचो देव कितलो बरो आमकां राखता आनी सांबाळटा ताचेर पातये येतल्यांक तो कितेंच सोण घालिना आमी भिवचें नाका कितलीं विघ्नां आनवरां येवं दी आमी देवाच्या वाटेन चलया आमी देवाच्या वाटेन चलया आमी सर्वेस्पराचे उतार आयकोवया आमकां तो देव संवसार न्ही पयशे न्ही आस्तबदीक न्ही संवसारांतले मुखेली न्ही आमकां जेजू दावन आसा आमचो स्वामी तो आमचो देव ताच्या वाटेन चलया ताणें त्या दाखयल्या वाटेन आमी दृढ भावार्थान जियेवया आनी त्या स्वाम्याची स्तुती करया आतां आमी सक्कड ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Alleluia, 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 alleluia. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯನು ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವಾ Alleluia, 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 alleluia. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಳಿರು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು
ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 इकडे बरोबर रावया भाव भयणीनो कश्टां वेळार आमचो देव आमच्या सांगत आसा कश्टां वेळार कोण मनीस उलो मारता देवाक त्या मनशाचो देव ताळो आयकता हसकत मनशाक देव इतलो घट करता मनीस त्या देवा कडेन मागच्या त्या मागण्यांत संवसारच हालोवंक शकता तितलें बळ सोम्या कडेन मागतल्याचें कोण मनीस देवा लागीं मागता ताचे सांगता जेजूस आसा सोमी आमचे सांगता आसा तो आमी मागतना तो आमचें बळ जावन आसा हे घडी बोर देवाचें उतार आयकुया सोरिल्या पवित्र सभेंत घडिल्लें तें घडीत आमच्या दोळ्यां मुखार हाडया कश्टां वेळार कशें ती सुरविली पवित्र सभा मागता आनी देव कशें आपलें बळ आपली सकत दाखयता एक घडी बोर आतां आमच्यात कानांनी आयकुया दर दूतांच्या कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 4 वाक्य 20 आनी 3 सुटका मेळटस पेद्रो आनी जुवांव आपल्या जम्याशी पाटी गेले प्रधान याजकांनी आनी मालगड्यांनी कितें म्हणलें तें सगळें तांकां सांग लागले ते आयकून तांणी सगळ्यांनी एक मनान आपले ताळे उबारून येपरी मागलें सर्वेस्परा अंतराळाच्या भुमीच्या दर्याच्या आनी तातूंत आसलेल्या सर वस्तूंच्या रचणारा तुज्या पवित्र आत्म्या मारी पात तुज्या सेवका आमच्या पुर्वजा दाविदा मारी पात तुवें मुळें राष्ट्रांक कित्याक उसांबळ जाल्यांत परसा कित्याक व्यर्थ योजना करनासात प्रितमेचे राय उपराटल्यात आनी राज्यपालाचो सांगातीन देवा आनी क्रिस्ता विरोध झुजोंक सोदतात करेन्स हेरोद आनी पोंस पिलात हेर जातीच्या लोकां आनी इस्रायल परजे सांगता मेळोवन तुवें मागलेल्या तुज्या भगेवन सेवका जेजू विरोध ह्या संवसारांत सांगता मेळ्ळे आनी जे तुजे पदवेन आनी जाणवायन घडलें म्हणून थारायलें तें तांणी कार्या काडलें आनी आतां सर्वेस्परा तूं तांच्या बेश्टवण्या कुशीन तूं लक्ष दी आनी आमी तुज्या सेवकांनी तुजें उतर धैर्यान परगट करीशें कर तुज्या बागेवन सेवका जेजूच्या नांवान पिडा गूण करूंक खुणा आनी असर्यां करूंक तुजो हात दिवन आमकां आदार दी हे परी ते मागणें करीत आसतना ते जमो जाल्ली सुवात सगळी हाल्ली ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी धैर्यान देवाचें उतर परगट करूंक लागले देवाचें उतर हें इकडी बोर आमी बसया
भावा भयणीनो, सुरविल्या काळार तावनूच पवित्र सभेंत दगदोणी आसली आनी दगदोणी आतांय आसा. पवित्र सभेचेर आजुनूय अनवरां येवनूच आसात. कालच्या दिसा हांव TV पळोवन आसलो आनी ह्या वेळार आमचेर एक नवो कायदो पोरस पास जाला आनी हाचे उपरांत एका कुर्गांत थंयसर मतांतर आरोपाचेर एका जोड्याक थंयसर एका धर्माच्या संघटनांनी वचून ताचेर थंयसर ताचेर बलात्कार करून तो मतांतर करता म्हळ्यार आरोपाक ताका पुलिसांच्या अधीन दिला. भाव भयणीनो, एक घडीत कितें आमी ह्या दिसांनी करूंक आसा, मुखार कितें घडटा भाव भयणीनो आमी नेनाव. कितें सत कितें फोट आमी नेनाव आनी कितें आमी मुखार कायद्या नियमा प्रमाणे चलोवंक आसा आनी ते आमी चलो जायस, दुसरी वाट ना. पूण भाव भयणीनो, खंयच्याय वेळार आमकां कितेंय जाव येत, खंयच्याय वेळार आमचेर कायद्याच्या नांवान कितेंय करीत असल्या एका भियाच्या वातावरणांत आमी आसा. असल्या परिस्थितींत आमची एक प्रयत्नां निर्पोळ जाल्यांत. आमच्या बिस्पांनी वचून मनवी केल्ली कांय प्रयोजन जावंक ना. आमी केल्ली प्रतिभटनां सगळीं कांयच फळ मेळोंक ना. सगळें त्या देवाच्या हातांत मात्र आसा. भाव भयणीनो, आमी कितेंय जावं दी, आमचें बोळ देव मात्र. आनी ह्या देखून आयचे देवाचें उतर आमकां एका रितीन धैर्य दिता आनी उजवाड दिता. आज आमी पयल्या रितीन समजोवन काडून घेवया ह्याची परिस्थिती. मनीस आनी देव एका रितीन म्हणयेंत आमी संघर्श चलता. आयच्या संवसारांत आमी पळयता मनीस एक करता, देव आनी एक चिंता. मनशाची थिसाल आमी पळयता ह्या दिसांनी. अधिकार आसल्या मनशान कितेंय करयेत. आमी जाणां परस एक घडीत घडलें एक कडेन एका रितीचें घटन घडलें. एका पंगडाच्या थंय सांद्यांनी एक तरबेती दिली आनी त्या विशयान उलयता आसतना पळया तें ताणें कितलें खंयचें सारकें दवरत. पूण कोण पळया बोलनांतल्याचें तें सूखूच जाता. असली परिस्थिती. अस्कतळ्यां बोल ना. कोणाचें बोळ आसा, कोणा लागीं अधिकार आसा, ताणें कितेंय केल्यार चलता. असल्या परिस्थितींत आमी आसा. आमकां ताळो ना. आमकां देव मात्र बोडो. मुखार आनी कितें घडोवंक आसा आमी नेनाव. देखून भाव भयणीनो, आज आमगे सोम्या लागीं मागचें आमी तितलेंच. आमकां तूं रक्षण दी, आमकां तूं धैर्य दी. आमी कितें नितीन चलोवंक आमकां वाट दी. आमी कोणा वायट करचें नाका आनी करिना. आमी केवळ देवाच्या वाटेन चलचें मात्र. माया मोगाच्या वाटेन चलचें मात्र. भाव भयणीनो, हें करूंक आमकां आज सोम्याचें बोड जाय आनी तें आमी मागया आमकां आनी सगळ्या संवसाराक. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी ओडो सांगले बरें हांवें, एका रितीन मनशाचें बोळ अशें चलता जाल्यार देवी कांय वगो रावना. देवी आपणाचें बोळ दाखयता. मनशाचो अधिकार, मनशाचें बोळ कितलेंय जाल्यार देवा मुखार कांयच चलना. प्रकृती विकोपाक घडता आसतना, आवड येता आसतना, त्या आवराक कितें वळोन येता आसतना मनशान केल्लें सर्व निर्फळ जाता.
केदे व्हडले अधिकारी जावन दी, केदे व्हडले राजकारणी जावन दी, केदे व्हडले मंत्री जावन दी, या केदळा आवा तुमी जावन दी, या असल्या विकोपान आमी कांयच करूंक शकना. फकत आमी पळयचे देव दाखोवन दिता. सर्वेस्वर देव आसात आमची तो सर्वस्व, आमी न्ही. आज देवाचें उतर त्या देखून आमकां वळखोंक उलो दिता. प्रत्येक तरान सुरिल्या पवित्र सभेन दिस घडले. दोग दोणी आयली, आपोस्तलांक बंदेन घाले, तांकां कश्टिलें, आनी ह्या वेळार थंयसर ते अस्कर जावन येते. तांचे लागीं दुसरें बोळ नासलें, देव मात्र तांचो बोळ जावन आसलो. आनी ह्या वेळार ते कितें करतात? तांचे लागीं आतेरां कांय ना, कितें ना, तांचे लागीं आसलो देव मात्र. त्या देखून ते सांगता मेळटात. भावार्थी सांगता येतात, सांगता येवन मागतात, सोम्याक उलो मारतात. हेच मागणें तुमी आतां आयकलें. हरेश्वर अंतराळाच्या भुमीच्या दर्याच्या आनी आसलेल्या सर्वस्तूंचेर आसणारा देवाक ते म्हणले तो सगळो संवसार सोम्याचो. देखून ज्या देवान सर्वे तावन दाखोवन दिला हांव सर्वेस्पर देव म्हणून. इस्रायल परजेक सर्वेर तावन खंयच्या घडये त्या देवान आपयलें अब्रामाक, त्या घडये तावन अब्रामा सांगता देव आसलो. देवान तेजेर आशिर्वाद केलो. भुरगीं नासले अब्रामाक भुरग्याचें देणें दिलें. देव ताजे सवें सोल्लो, दुदान आनी मोहन वाडटलो गांव ताका दिलो. इजिप्तांतले इस्रायल परजे कश्टांच्या वेळार त्याच देवान ताका पळयलें, तांकां ते सोडून हाडलें. त्याच परजेक त्या देवान तांबड्या दर्यांतल्यान उतरयली. त्याच परजेक देवान बळ्या विकार सर्पाच्या हातांतले बचाव केले. त्याच देवान मान्नाचे काण ताका खावंक दिलें. त्याच देवान कडपान तें उदक तांकां पिवंक दिलें. तोच देव उजवाडाच्या खांब्याच्या रुपार रातीचे आनी दिसाच्या मोडाच्या रुपार तांचे सांगाता रावलो. तोच देव प्रावाद्याम धाडून त्या प्रावाद्या मारी पात ताचे उतार ताणें दिलें. त्याच देवान राया मारी पात तांची जतन घेतली. त्याच देवान आपल्या पुताकच संवसारीन धाडलो आनी त्या देवान आमकां आमची सोडवण केली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून भाव भयणीनो आज पळयता हांगासर धर्मदूताच्या कृत्यां पुस्तकांत हें सगळें जाणा आसले सुरवेले क्रिस्तांव कितें करता ते सांगता येतात. ह्या आमचो देव अस्कत देव न्ही, आमी अस्कत जावं पुरो, पूण आमचो देव अस्कत न्ही. आमचो देव बळवंत, आमचो देव चिंतलें करता, आमचो देव ताजी योजना जारी करता. आमचो देव ताजें अस्कत काय आमकां दिसता तरी, पूण ताजें तें अस्कत काय बळवंत काय आसा. आमचो देव कुरीस विंचून काडलो देव, कुर्साचें पिशेपण विंचून काडलो देव. आनी ह्या पिशेपणा मारी पात कुर्सा मारी पात आमकां जैत दिल्लो देव. असलें बळवंत काय आमकां ताणें दाखोवन दिलें. हे सगळें ते सुरविले क्रिस्तांव जाणां जातात आनी सोम्याक उलो मारतात. आनी कितें जाता आमी जाणाव थंयसर कितें त्या वेळार ते मागतात बळादीक रितीन. देवाचेर फाती दवरून मागतात, भावार्थ दवरून मागतात. तुज्या सेवकाक जेजूच्या नांवान पिडा गुण करूं असरी आनी कोणा करून तुजो हात दिवन आमकां आदार दी म्हूण मागतात. आनी ते मागता आसतना ती सगळी सुवात हालता. ते समेस्त पवित्रत्म्यान भरतात. धैर्यान देवाचे उतार प्रगट करतात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भाव भयणीनो आज म्हाका आनी तुमकां हेंच गरज. आमी देवाचेर पुरते फाती येवया, देवाचेर आमी विश्वास दवरया. आज आमी देवाचेर आमचो भावार्थ दवरून आमी धैर्यान रावचे, आमी भिवचे नाका. आमी मागचें ह्या पवित्र गुंड्या रोपारच्या जेजू मुखार साक्रामेंतांत आमी मागचें. देखून आमी मात्र न्ही, हर एकल्याक पसत मागया. आमी सगळ्या पवित्र सभेंत आमच्या इगर्जांनी आमच्या कोपेलांनी हर एक कडेन मागणें सोडून दी. मागण्याची सकत बळादीक जावं दी. कितलो लोक मागता तितलें संवसार आलोवची सकत आमकां आसा. आयच्यान देवाचें उतर सांगता. आमी पवित्रत्वान बरोवन आमकां देव धैर्य दिता.
उदार परगट करून जिवंक आमकां धैर्य दिता. आमी भिवचे नाका, देव आसा, देव आमकां राखून व्हरता. ते देखून भाव भयणीनो, सगळ्या संवसारा खातीर आमी मागया, आमच्या खातीर मागया. आमी सगळीं आमकांच सोम्याक समर्पण दिवया, सोम्याचें बळ मागया. सोम्या आमकां तूं सांबाळ म्हणून आमी सगळे देवा लागीं मागया, गीत गावया आनी आमचें समर्पण करया. अस्को देवा, आमी देवाचें बळ मागया, आमचे संगत राव देवा म्हणून मागया. आज आमकां पवित्र आत्म्यान भर देवा म्हूण मागया, तुज्या शक्तीन आमकां भर देवा म्हूण मागया. सगळीं आमी संपूर्ण तरान सोम्याती आमचें मन दवरया आनी आमकांच आतां समर्पया. कष्टातेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशीं हांव तुमकां. सगळे कश्ट आमचे भेटोवया. कष्टातेल्यानो येया, जेजू आमकां धैर्य दिता. वजन भोगतेल्यानो येया, आमची वजनां हळू करता. दितलो विशीं हांव तुमकां. सरकाळ सोम्याक अर्शितलो, करून ताची स्तुती. ताचे थंय संतोष भोगतलो, नियाळ ताची कृती. कष्टातेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशीं हांव तुमकां. सगळ्या कश्टांच्या पवित्र सभेक भेटोवया भाव भयणीनो. पवित्र सभा आज विविध जाग्यांनी कश्टान आसा. उक्रेनांत पवित्र सभा निजाकी कश्टांत आसा. थंयसर सडावत लोक क्रिस्तांव आनी आमचे भाव भयणी ती कश्टार आसात. रशिया तांचे हट्ट सोडिना. बॉम्बाचो पावस आनी की वतून आसा. सगळें देसवाड जालां. जायते जाणां मरण पावल्यांत. जायते आनी की रगात वारोळ आसा. बिल्डिंगां सगळीं पिटो जाल्यांत. लोक जिवच्या परिस्थितीर थंयसर ना जाल्यार आपल्या गांवा खातीर झुजतात. आपले रगत वारोवन म्हळे बरी झुजतात. असल्या परिस्थितींत थंयसर लोकांचो बाबार्थ कश्टार आसा. इगर्जो पिटो जाल्यात. हर एक जागे धार्मीक जागे नाश जाल्यात. असल्या परिस्थितींत देवाचें हाजीरपण ह्या लोकांक वर्तें गरज म्हूण दिसून येता. नायजेरियांत पवित्र सभेचेर अनवार आयला. थंयसर बायबल देव निंदा म्हणल्या फोटा अपराधाचेर क्रिस्तांवांक कश्टून आसात. इगर्जो उलपायतात, फिटो केल्यात. ह्या दिसांनी दैत्य गलाटो जावन आसा. क्रिस्तांवांचेर व्हडली दगदोणी नायजेरियांत आयल्या. थंयसर आसा आमच्या भावा भयणी पासत आमी मागचे. भाव भयणीनो, आमच्या गांवांत आमी मस्त कश्टार आसा. खंयसर गेल्यार पवित्र सभेचेर निर्बंध सोडून येतात. पवित्र सभेचें स्वातंत्र्य आमकां दैत्य आमचे कांड वर्तेस आसात. दैत्य कडेन ही गरजो नाश जाल्यात. आनी थोडे मुखेली अक्रमी गरजो बुलडोजींग करचें म्हणलें उतरां येतात. असली परिस्थिती आमची. सम्या आज आमी तुका उलो मारता सगळ्या पवित्र सभे खातीर, कश्टांच्या पवित्र सभे खातीर. सोम्या तुंय गायलोय, तुज्या कुडीचे विक्लाप केल्ले. सोम्या तुज्या पवित्र कुडीचेर रगात वारयल्लें. तुज्या पवित्र कुडीचेर मार मारले. तुजे पवित्र कूड किळायल्ली सोम्या. आनी आज हेंच घडोवन आसा.
दिसती कूड तुझी पवित्र सभा या संसारांत आणि त्या कुडी किडे मारतात, त्या कुडी जर्मान मारतात, त्या कुडीचे विक्राप करतात, त्या कुडीचे रगात वळटा. सोम्या ही पवित्र सभा, कष्टांची पवित्र सभा तुझ्या हातान दिता हांव, राख आनी सांबाळ म्हूण तुजे लागीं सोम्या आमी मागता. कष्टातेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेव हांव तुमकां. मागया भाव भयणीनो, आमच्या राष्ट्रा खातीर, भारत आमच्या राष्ट्रांत आमी मस्त कश्टार आसा. आमी राजकीय रितीन कश्टून आसा, ता सांगलें हांवें. आनी मोलां आकाशाक सोडून आसात. मनशा जीवचे कश्ट जाल्यात. रुपयाचें मोल देंवन आसा, धरणीक शेवटून आसा. दीस केल्ले बरी, लोकांक कामां नात, लोकांक नुसतो कश्टार आसा. ग्रेस्त जाता, दुबळे आनीक दुबळे तेच आसात. ग्रेस्त आनी दुर्बळ्या मदलो तो अंतर वाडला. अधिकारी लोस भ्रष्टाचार सोडून आयला. उठल्या बसल्या भ्रष्टाचार बरोवन गेला. दुबळ्याचें कांय सांगला ना. आमच्या शिकल्यांक कामां नात. कोण पयशे आसात ती लोस दिवन कामां घेतात. असली परिस्थिती आज आमी जिवचें कश्ट जालां. दिसभर एक दीस एक न्ही तर आनी एक रितीचे तक्रार उपजत येतात. धार्मीक जाग्यांचेर तक्रार उपजत येत आसात. धार्मीक आचरणांचेर तक्रार उपजत येत आसात. अशांती वाडोवन आयल्या. सोम्या असले भारत देश आमचो तुका समर्पण दिता. शांती उणी जाल्या सोम्या. सगळ्यांनी आज वांटे जाल्यात. धर्मा मदें वांटे जाल्यात. भासा मदें वांटे जाल्यात सोम्या. असल्या भारत देशांत लोकांनी कश्टार आसा. दुर्बळकाय वाडोवन वेता सोम्या. जिवचे कश्टांचे जाला सोम्या. असल्या कश्टांत सांपडले आमचे भारत देश तुका आमी समर्पण दिता. आनी राख आनी सांबाळ म्हूण आमी तुजे लागीं मागता सोम्या. कष्टातेल्यानो येया, वजन भोगतेल्यानो येया, दितलो विशेव हांव तुमकां. मागीर आमी बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी नैसर्गीक विकोपाक बरी जाल्ल्यांक आवरायले. पावस आयलो, कितलोसो लोक कश्टांनी आसा. आवरायला. दुर्बळे रैत दुकां गळोवन आसात. तांणी केल्लो कश्ट धरणीर आसा. भात धरणीर आसा. दाका तोटां धरणीर आसा. आंब्याची कृशी धरणीर आसा. रांदई कुसोवन गेल्या. रैत दुकां गळयतात. कितें करतले? कितें वाडतांची? रीण काडलां, लोन काडलां. कृशी केल्या पूण कृशी सगळी नाश जाल्या. सोम्या असल्या बिकोपान दुर्बळ कश्ट जाता. पयशे आसलो कसो म्हणी जियेता सोम्या. खाकुलत कर. कितली आवरां कितल्या जाणांची घरां वाडोवन गेल्यात. कितलोसो लोक संपर्क तुटला. घरांनी कश्टांनी पयशे उरोवन या रीण करून EMI बांदून कितें घरांतले वस्तू टीव्ही फ्रिजां सगळी वाळोवन गेल्यात. गोळ जाला सोम्या ह्या लोकांचो. घरांतले भायर सरूंक जायना तांकां. असल्या परिस्थितीक सांपडल्यात. आमी जाणा सोम्या मनशांनी फातक केला. पूण काकुळत कर. मनीस शिक्षे पात्र जाला सोम्या. पूण मनीस कश्ट जाता. सुख करिनातलो ते पटी कश्ट जाता. दुर्बळ कश्ट जाता सोम्या. रैत कश्ट जातात. कामाक गेलेली कश्ट जातात. भाड्याच्या घरांनी रावल्ली कश्ट जातात.
सोम्या असलो दुर्बळ असा ऐकलो गो सोम्या कष्टांक सांपडला काही करू जायना अधिकारी दोळे धापून आसात राजकीय प्रतिनिधी दोळे धापून आसात सोम्या असले कष्टांची वळख जाल्यार मनशाक तुका भेटयता हांव सोम्या जेजू तांकां पाव तांची दुकां पूस सोम्या आशिर्वाद घाल ह्या कर्गांतले निवार सोम्या ह्या आवरांतले निवार ह्या कश्टांतले निवार ह्या लोकांची बिरमत पाव म्हूण जेजू तुजे लागीं मागता हांव कष्टातेल्यानो येया वजन भोगतेल्यानो येया दितलो विशेव हांव तुमकां इस्कॉलाच्या भुरग्यां पासत मागया भाव भयणीनो इस्कॉल आरंभ जाला आमची भुरगीं इस्कॉला वचूंक सुरू केल्यांत कॉलेजीची भुरगीं आनी की तांकां परीक्षा थोड्यांक जावनात थोड्यांक SSLC रिजल्ट आयला संतोश थोड्यांक जावंक रोयली निराशा म्हूण आमच्या भुरग्यां खातीर मागया कोणाची SSLC जाली तांणी मुखलें शिका बऱ्या तरान विसरून काडूंक सारकी वाट धरूंक बऱ्या रितीचे कोर्स आनी मुखार फुडारा कितें गरज म्हळें समजून मेट काडूंक सोम्या तुजी जाणवाय त्या SSLCच्या भुरग्यांक तूं दी रिजल्टाक राखतल्या PUCच्या भुरग्यांक जेजू आशिर्वाद घाल कोणाची परीक्षा जावना ती बऱ्या तरान जावच्या पासत आनी तांचे जिविताचें प्रमुख मेट मुखलें दवरूंक सोम्या तांचे संगत रावू कॉलेजच्या भुरग्यांची परीक्षा बऱ्या तरान जावं सोम्या हर एक तांचे सेमिस्टरान बरे रिजल्ट तांकां फावो कर सोम्या आमच्या भुरग्यांनी एज्युकेशनाचें शिकपाचें अलक्ष्य करिनाचें उजवाड दी जेजू कितलींशीं भुरगीं आज अलक्षेक सांपडल्यांत मोबायला लागून शिकप निग्लेक्ट करतात ह्या मिडियाक लागून शिकप निग्लेक्ट करतात जेजू असल्या भुरग्यांक उजवाड दी शिकोवन तांचे फुडार बांदूंक तांकां कुरपा दी सोम्या आवय बापेचेर आशिर्वाद घाल आज आयच्या संवसारांत भुरग्यांक शिकोवचे आवय बापेक व्हडलें वचें जालां हजारां गटल्यान फीस नको आवय बापेक कश्टून आसात रीण काडून आसात सोम्या कितलें बातल्यास तरी पावना भुरग्यांच्या शिकपा खातीर सोम्या जेजू काकूळट कर हर एक आवय बापेक तांच्या भुरग्यांक शिकोवंक एक तांक आनी त्राण दी जेजू त्राण दी तांकां तांच्या भुरग्यांचो फुडार बरो पळोवचे भाग फावो कर आवय बापायांक आवय बापायचे कश्ट सोम्या निरर्थक जावं दिनाका गळोन कश्टांनी काण केल्ल्या पयशांनी शिकयल्लीं भुरगीं आडवाटेक वचनाचेर राखून व्हर जेजू आवय बापायचें रक्त सगळां निर्फळ जावं दिनाका सोम्या हर एका भुरग्यान आवय बापायचे कश्ट ते चिंतून तांणी काडल्या वावटी सपोर्ट चिंतू सोम्या आमच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकोवन बऱ्या वाटेक वचोंक जेजू तांकां आशिर्वाद दी जेजू मागता हांव राखतांका तूं राखतांका सोम्या राखतांका तूं राखतांका सोम्या हर एक दीस हर एक घडी तूं तांचे संगी रावून राखतांका तूं राखतांका सोम्या मागया भाव भयणींत आमच्या गरजां खातीर आजार आसली तुमी हांगासरांतली तकड मागा यूट्यूब टीव्हीर आनी माध्यम मुखांतर ह्या आराधनांत भाग्य तरी मागा तुमच्या गरजां खातीर सोम्याचो पवित्र आशिर्वाद तुमकां मेळटलो पुतूर एका भयणीक पोटान दूख आसा धाकटेऱ्या कडेन पिडा मेळना मस्त परत्यान परत्यान ती दूख हुस्कोन आसा सोम्या ह्या भयणीक ह्या पोटाच्या दुखींतलें गूण कर एका भयणीक जेजू बरी सैरीक मेळोंक आनी कामा कडेन बऱ्या तरेन सेटल जावंक ते मागता सोम्या जेजू ह्या भयणीचेर आशिर्वाद घाल बरो फुडार त्या भयणीक लाभय कुळूर एका भयणीक सोम्या तांचे घराची केज कोर्टांत आसली बऱ्या तरेन सेटल जावंक ती मागता सोम्या आशिर्वाद घालिनी कोर्ट केस बऱ्या तरेन आखेर जायशें कर
गोंयांत एक भयण आपल्या भुरग्यांनी पुतान आनी धुवेन बरें करून शिकोवंक आनी तशेंच तांणी दुसऱ्यांक थोडे पयशे दिले आतां जुनी पाटी मेळोवंक नात हे पयशे पाटी मेळोवन तांकां एक जिविताची वाट करूंक फावदेशें कर म्हूण मागता सुम्या तांचें मागणें आयक. आनी एक कुटाम सुम्या गोंयांत तावन एक सोम्या तांचो एक 18 वर्साचो पूत क्लीवन डे सिल्वा आनी तांचे धूव कॅसेंड्रा डे सिल्वा युकेंत आसात. इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज म्हळ्यार पिडेन मस्त कश्टून आसात सोम्या. ह्या ल्हानशा प्रायऱ्या पिडेन कश्टून आसात जेजो तुवें तांकां बरें करच्याक ती मागोवंक विनंती केल्या सोम्या तांकां तूं आपड. आनी एक भयण गोंयांत तावन तिच्या पतीन बऱ्या तरान कुटुंबांत चलोवंक आनी ताजे बिझनेस बऱ्या तरान चलोवंक आनी ताजे पांय दुखो गूण जावंक मागता सोम्या ह्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घाल. बेंगलोर एक भाव सोम्या ताच्या दुयेचें हिप बोन दूख आसा आनी जायतें बरें जावन येता जाल्यार आनीक मस्त प्रॉब्लेम आसा. ती गूण दूख चलोवंक कश्ट जातात सोम्या. ती गूण जावन ताका चलोवंक जावच्या खातीर ती मागून आसात सोम्या. तांचेर ह्या कुटुंबाचेर विशेश आशिर्वाद घाल आनी ते पिडा गूण कर. कितें एका भयणीचो पांय कुसकलो सोम्या ती मस्त तेम जालो तरी आनी की दूख वसूंक आयकना सोम्या. ही पिडा बेगी बरी जावन ताचो पांय चलोवंक जावचें बरी कर सोम्या. सवेर उपरांत एका भावान सोम्या आपल्या मस्त समस्यांनी आसा ह्या समस्येन ते भायर येवंक सोम्या पवकर म्हूण तुजे लागीं मागता. तुजे दैवीक खाकूळ सोम्या ह्या मनशाचेर दाखय. ह्या सक्कट समस्यांत जावन तुका सुटका पळय. कुंदापूर शोभा म्हणली भयण तिच्या घराचें उरलें काम निरंतर सुम्या आखेर करूं मागता बऱ्या तरान. तशें तिच्या पुताक बऱ्या तरान काम करून जावच्याक आनी पती बरी भलायकी मागता. बेजेत तावन एक भयण सोम्या तिच्या पुताक तिच्या पुताच्या भलायके खातीर मागता. कामा कडेन बऱ्या तरान काम करूंक जावचें बरें दैवी कृपा मागता सोम्या. तरणाट्याचेर आशिर्वाद घाल. राणीपुरांतून एका भावाक जेजू ताका मस्त तेम तावन पिडा मेळना पूण मस्त रितीन कश्ट जाता. काम केल्ले कडेन काम करूं जायना. थोडे बडी हात पांय कामतात रस्ते रितीचेर तुमी एक तर भेताचें तें आसा सोम्या. ह्या तरणाट्या भलायकी दी आनी ताचो फुडार बांदूंक जेजू आदार दी. 2 इस्कॉलां आनी दोगां विद्यार्थी आपले बरें फलितांश मेळिल्ल्या खातीर सोम्या तुका अर्गां दितात. अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू. नोय लजारो म्हणल्या बाबाक सोम्या बरी भलायकी आनी मतीक समाधान तो मागता. तो शिप्पार आसा पूण ताची भलायकी बरी ना. ऑन बोर्ड नुसतो कश्टून आसा. प्राय जावन येयली ताका आनी बऱ्या तरान शिप्पार तावन ताणें फाटीं येवन बऱ्या भलायकेन सोम्या पावोंक ताच्या कुटुंबाची मागतात सोम्या ताची काकुळट कर. एका भयणीची इंटरनल लॅब आनी फायनल एग्जाम बऱ्या तरान जावच्या पासून ते मागता ताचेर आशिर्वाद घाल. एका भयणी तिच्या कादरी जिवितांत समाधान लाभोंक पतीनी मध्ये होंदोणी जावन जिवंक सोम्या कृपा मागता. तांचेर ह्या जोड्याचेर आशिर्वाद घाल. एका भयणीचे लिजाक दिले पयशे 4 लाख बऱ्या तरान पाटी मेळोवंक मागता सोम्या. हे पाटी मेळशें कर. एका भयणीक तकलेक मार जावन थोडी कॉम्प्लिकेशन्स जातात. बेंगलोर सेंट जॉन ICUंत आसा. ट्रिटमेंट बऱ्या तरान जावन ही भयण परती भलायकेन बरी जावच्या सोम्या ती काकुळट मागता. त्या भयणी तूं आपड जेजू आपड त्या भयणीक आनी बरें कर. मंगळूर एकल्यान तांच्या पुता परगांवांत एक बरें काम मेळोवंक आनी तांच्या उतर प्राय तांकां रक्षण मेळो दी म्हूण ते मागतात जेजू. एकल्या भयणीचो एकलेसो जागो आनी एकलेचें फ्लॅट बऱ्या मोलान विकून वचोंक ती मागता. तांचेर आशिर्वाद घाल. मंगळूर एल्टन म्हणल्यार एका तरणाट्याची सोम्या परस ऑपरेशन थिएटराक वचून पाटी हाडलो. ताका ऑपरेशन करून जावन तो भियेलो सोम्या. तो परवां परत्यान ताची सर्जरी दवरल्या. ही सर्जरी बऱ्या तरान जावन ताणें यशस्वी जावन बरो जमच्या खातीर त्या तरणाट्याक धीर दी. आस्पत्रेचे त्या डॉक्टरांक की सोम्या तुज्या कृपेन भर. एका भावाक खूब बरें काम मेळोवंक साबारतेन तो प्रयत्न करता. एक बरें काम ताका मेळशें कर सोम्या. एक भयण आपल्या सेमिस्टरान बरें रिजल्ट मेळिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. अर्गां आनी ओगळाप तुका सोम्या जेजू.
हॅन्डबाटाचे कॅन्सर सोम्या जेजू गुण करे परत इलेक्शन स्प्रेड जाला म्हण दिसून येता सोम्या जेजू तेजेर का करतो कारण तेजे ट्रिटमेंट बऱ्या हातारान जावन पिड्यांतलो गुण कर सोम्या कॅरनाचे ब्लड कॅन्सर जेजू बऱ्या तरेन गुण करे न्ही तर शिरांचे आराम जाला ते सोम्या पिड्यांत ताका गुण कर जेजू ताका तूं आपड बंद येयला म्हणली बहीण जेजू ती बरी सांग प्रत्येक तर त्या पांयांक बळ मेळो मागता त्या तिका सोलोंक जायशें कर उरला जाल्यार का बाबाक जेजू ताचे हात पांय खमतात सोम्या ह्या वायट प्रभावान करून तो भियेता ह्या भियांतले ताका काड ताचे हात पांय आमचे रावून बऱ्या तरेन बरी भलायकी दी जेजू जोसेफ म्हणलें एका बाबाक जेजू बरें काम मेळो आनी ताच्या कुटुंबा खातीर तो मागता नेहा म्हणलें एका भयणीक जेजू एका भुरग्याचें देणें मेळोंक तें मागता आशिर्वाद घाल सुम्या ताचेर एका क्रिस्तांव भाव 30 आनी 1 वर्सां जालीं कादर जावंक ना बरो तो बऱ्या तरेन ताका बरो फुडार लाभोवंक सोम्या तुजी काकूट मागता ह्या भावाचेर आशिर्वाद घाल फ्लोरीन म्हणल्यार एका भयण आपल्या कुटुंबांतले कश्ट निवार म्हण तुज्या लागीं मागता बंदेला इरीन म्हणजे बहीण तर आपल्या कुटुंबाचे सगळे इरादे तुझे पांया तेडी दवरता सोम्या आपल्या कुटुंबा खातीर मागता बतवेतांव सरेश आपणाक आनी आपल्या पतीन भुरग्याचे देणें मागता सोम्या आनी घराचें काम पुरतें जावंक मागता बतपे दोगां भयणीक तांच्या पिडेतांव सुटका मेळोंक आनी वायट शक्तीच्या प्रभावांत सुटका मेळोंक दोगां मागतात सोम्या ह्या सर्व इरादे तुजे मुखार दवरता आमच्या दैवीक आमरा संस्था खातीर मागता हांव जेजू आमच्या संस्थेचेर थोडे आमकां सोम्या तुजे काकुळतीची गरज जाता आमच्या थोड्या समस्यांतली आमकां सुटका दी आमी आमचो संतो आमच्या वावरांत सोम्या आमकां बळ आनी धैर्य दे सोम्या आशिर्वादीत कर ह्या आराधना कुमोगरच्या दानीचेर आशिर्वाद घाल जेजू दिवायन व टीव्हीच्या मालकाचेर शिबांदेचेर आशिर्वाद घाल सोम्या जेजू इतन म्हणलो आमच्या फिरगेजसो एक भुरगो ICUंत आसा सोम्या जेजू मस्त ताच्या आमच्या मागणेची गरज सोम्या तुवें आपड जेजू ल्हानशा भुरग्या पुरुश जल्मले ह्या भुरग्याक जेजू ह्या पिडेन तो कश्टोन आसा ICUंत आसता ह्या भुरग्याक बेगीस आपड आनी बरें कर जेजू ताका बरें कर ताका भायर तुजे काकूळ तूं मागता हांव जेजू आज हांगासर आमकां आराधना कुमो केल्या प्रत्येक तरान व्हिडिओग्राफीनी संगीत दिल्या बाबाक डेकोरेशन केल्या धर्म भयणी आनी सर्वांक कुमो करचे आमच्या बाबाक हर एकल्या पासून मागता हांव जेजू हांगासरांतले आमी हर एकले आमचे कश्ट तुका समर्पिता हांव सोम्या जेजू आमचेर आशिर्वाद घाल तुजे दैवी कृपेचें बळ सोम्या आमकां तूं दी तुजे आमी दिंबेर पडोन मागता हांव सक्कड आमी दिंबेर पडया सोम्याची स्तुती करया हालेलुया 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 सक्कड आमी भारतान मागया देवाची स्तुती करया ह्या घडये देवाची सगत वाळोन येता सुरविल्या क्रिस्तांवांनी दिमता आमी सोम्या कडेन मागलें तांणी दिंबेर पडोन हातो भार मागले सोम्याची सगत मागली तांच्या अस्कत कांयत सोम्यान ताका बळ दिलें सगळी सुवात हल्ली आनी पवित्र आत्म्यान ते भरले देवान ताका चापाक घेवन करची सकत दिली सोम्यान जेजू आज ह्या घडये जेजू आमचेर आशिर्वाद घाल वाळय सोम्यान तुजी सकत आमी तुजे कडेन मागता जेजू हर एक आमचे अस्कत कर आमचे कश्ट दूर सोम्या तुज्या पांय तळी दवरता आनी मागता जेजू आशिर्वाद घाल सोम्या तुजो पवित्र हात उबा सोम्या तुजी दैवीक सकत पवित्र आत्म्याची देव दी आमचेर हर एका पिड्यास तांचेर जेजू तुजी काकूळ दी कृपा देव दी बोल कर सोम्या सोम्या तुजी सकत वळणी जेजू जेजू हालेलुया 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 जीसस 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 let your power come and heal us Lord touch and heal us Lord let your power let your holy blood redeem us and touch us Lord give us freedom from our bondages Jesus 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 हे देवोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पूर्विल्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सोनवेच्या अस्कत विश्व्या
भावार्थाचे बळ देव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हरसेता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्ता आमेन. प्रार्थूया. ये देवा विचे सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणीचो फळ सदांच तुमचे नेहमी बोगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयान फावो कर. जो जेतन राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. बाबा भयणीनो आतां आमी आशिर्वाद घेवंक वेता. ताचे पयले ल्हानशी एक तुमकां कळवणी. येवच्या शुक्रारा तावन 20 आनी 7 तारीखे तावन हांगासर पवित्रत्म्याच्या परबेक तयाराय जावन आमी नोवेन करता. सांजेचे एक दीस 5 वरांचेर 5:30 वरांचेर हें नोवेन आसतलें. तुमची कोणाची मागणी आनी तेसांवां आसात जाल्यार एक दिसाच्या नोवेना वेळार ह्या तेसांवां खातीर आमी मागता. ही तेसांवां तुमी हांगासर आराधनाच्या व्हिडिओग्राफीक ते काणशिल्ल्या नंबराक तुमी धाडची आनी आमी त्या तेसांवां बसत विशेष रितीन मागता. ह्या नोवेनाच्या भक्तीपणाक तुमकां 1,00,000 स्वागत आनी तुमच्या इराद्या बसत आमी मागता. आराधनानी वंदन करू कष्ट दुःखांचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू कष्ट दुःखांचे समर्पिता.